स्वरूप मोचे मोहे कागुद मोचिको कागुद मोचिको आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावनो, माई मोगाचो येवकार तुमकां हे सकाळच्या दिसा मिसान वांटूक येतना थॉमस फेर्नांडीस आनी मारिया कोन्सिसांव विएगस हांचे बसत आमी मागुया. स्वर्गीचे बापान आपले शांतीन तांकां विसवान तांकां घे म्हण. तशेंच मागुया आयज आमची वाडदीस संभ्रमतली भयणी कार्मीन जोजफ आनी आमचो भाव कायतनी मेनेजीस कुडी आत्म्याची भलायकी, देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागतना विली आनी एलिझा डायसापेक आपल्या लग्नाचो वर्सीक दीस पाळटात. तांकां आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद आनी तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी फाव कर म्हूण हे मिसांत मागुया. आनी आमचे मागणे देवाक मानता ती भशेन जावंक नितळ निर्मळ काळजान हे मिसा बेटीन वांटून घेवंक तयार जावया. हांव पातकी सत्वद्वेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. हे सौभाग्यवन सदांच संकवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या कागुदो सोम्या कागुदो Krista कागुदो Krista कागुदो सोम्या कागुदो सोम्या कागुदो. प्रार्थया. कोनवाड्या बापा आमचे देवा, तुजे पोरजेचे भोक्तीचेर दोयेन दिश्ट घाल. भायल्या वस्तूंनी त्याग आनी दोणवण करून आनी प्रितीमोगाच्यो कन्यो वाडोवन भितरल्यान आमची काळजां तुजे सेवेंत अदीक थीर जावं. आनी थॉमस आनी मारिया कोन्सिसांव आमच्या भाव भयणांक सासणेच्या वैभवाक पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणेच्या ससनांक. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. जोनस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर दुसरे पावटी जोनसा लागीं उलयलो. ताणें म्हणलें, उठ
त्या नावोस्त्या निनिवे शारांत वच आनी जें कितें हांव तुका सांगतलो तें त्या लोकांक पोरगोट कोर. जोनस उठलो आनी सर्वेस्पराच्या उतराक पालो दिवन निनिवेक गेलो. निनिवे म्हणल्यार एक सोर नाशिल्लें व्हडलें शार आसलें. भितर सरून भायर वचपाक 3 दीस लागताले. जोनस शारान भितर सरलो आनी थंय एक दीसभर चलत गेलो. तेन्ना ह्या उतरांनी ताणें साद घालो. 40 दीस उरल्यात आनी निनिवेचो भस्म जातलो. निनिवेच्या लोकान देवाचेर बावात दवरलो. तांणी एक उपास परगोट केलो आनी गिरेस्तांनी तशेंच गरिबांनी गोणान आंग पांगुरलें. ही खबर निनिवेच्या राजाक पावली. तो आपल्या शिवासना वेलो देंवलो आनी आपली आंगोस्त्रां काडून ताणें गोनान आंग पांगुरलें आनी तो गोबराचेर वचून बसलो. तेन्ना राजाच्या आनी ताच्या मंत्र्याच्या हुकुमान आख्खे निनिवेंत ही फर्मावणी परगोट केली. मनशां आनी जनावरां, गोरवां आनी शेल्यो कांयच चाखची नात, कित्याक खावची नात आनी उदक पिवची नात. सगल्यांनी गोनान आंग पांगुरचें आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारचो. जण एकल्यान आपलें वायट जिवीत सोडून दिवचें आनी आपली नोश्टी कर्तुबां सांडची. असो देव घडयेक आपलें मन बदलतलो आनी आमकां बक्षितलो आनी आपलो जळटो राग तोंड करून आमचो भस्म जावंक दिवचो ना. हो लोक कितले जतनायेन आपलें वायट जिवीत सोडून दिवंक लागलो. हें देवान पळयलें आनी तांकां कास्त लायतलो म्हूण ताणें धमकावणी दिल्ली ती देवान तांची दया करून पयस केली. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. चिड्डलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. पोत्तून म्हणया, चिड्डलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. काकुतसारा देवा काकूत करून दाखय. भोव कोणवाल्या देवा गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें कोट धुवन म्हाका नितोल तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मोल करून दवर. जबाब, चिड्डलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. निर्मूल कालीज रचून घाल तूं होड्ड्यान म्हज्या. तीर मन घडून देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब, चिड्डलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. योजनांत म्हज्या तुका कसलोच आनंद मेलना. होमी भेटोवन दिल्यार तुका संतोश भोगना. एक योद्न तुका मानता. कोणती बोरीत कालीज चिड्डलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. जबाब, चिड्डलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. उद्गार. आतां तोरी म्हणटा सर्वेस्पर, सगल्या काळजांतावन म्हजेशी परतून येयात, कित्याक हांव सगलोच बोलो आनी काकुतसार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सूर्या. लोकांची उरपून जेजू भोंवतणी वाडत वेताली. तेन्ना ताणें तांकां म्हळें, ही खरेंच नोश्टी पिणगा. ती एक खुणा मागता, पूण जोनसाचे खुणे बगर दुसरी खुणा ताका मेळची ना. निनिवेच्या लोकांक जोनस एक खुणा जावन गेलो. तसोच मनशाचो पूत हे पिणगेक एक खुणा जातलो. दक्षिणेची राणी जोडटेच्या दिसा
पिणगे बराबर उठतली आनी हिचेर कास्तीचें फॉर्मण मारतली, कित्याक ती पृथ्वीचे शिमांतावन सोलोमोनाची जाणव आयकूंक आयली. पूण पळयात, सोलोमोना परस व्हडलो एकलो हांगा आसा. निनिवेचो लोक जोडटेच्या दिसा पिणगे बराबर उठतलो आनी हिचेर कास्तीचें फॉर्मण मारतलो, कित्याक जोनासाचो उपदेश आयकून तांणी प्राचीत केलें. पूण पळयात, जोनासा परस व्हडलो एकलो कोण हांगा आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्त. भाव-भयणीनो, मिलाग्री चमत्कार पळोवंक आमकां मोठी खुशालकाय भोगता. कसलें एक विचित्र कितें जालें, आमी रोखडेंच तें शॅर करता. जायतो लोक धांवन वेता पळोवंक आपल्याची सगळें मिलाग्र जातली काय म्हूण. जोनस मिलाग्री करिना. जोनस प्रवादी निनिवे शाराक वेता तेन्ना इतलेंच म्हणटा, 40 दीस उरल्यात आनी निनिवेचो भस्म जातलो. हो साथ घालता जोनस. But his words had a convincing power, not from Jonas, but from God for whom he was speaking. देवान ताका पाठयल्लो, वच आनी निनिवे शारांत लोकांक सांग, 40 दीस उरल्यात, नाजाल्यार तुमचेर उजो धाडून भस्म करता. But the words of Jonas had convincing power. आनी लोक निनिवेचो कितें करता, आपली जिवीत बदलता, उपास करता. सगळे राजा ते निमणो चाकर पुऱ्यान उपास करतात, गोबराचेर बसतात, देवा लागीं मागतात, आमी चुकल्या सायबा, आमकां बोगस. भाग्यन पावलू कोरिंतांतले क्रिस्तांवांक पयले चिटयेंत दुसऱ्या आवेस्वरांत म्हणटा, आमी तुमचेशी आयले तेन्ना संवसारी आनी मनशाची जाणवाय घेवन येवंक नात. आमी घेवन आयल्या तुमकां बरी खबर, देवाच्या उतराची पदवी. वी हॅव नॉट कम विथ ह्युमन विजडम. We have come with the wisdom of God. And that was enough for people of Corinth to believe in Paul, but what he was writing. भाव-भयणीनो, आजच्या शुभ वर्तमानात जेजू सिद्धमेंत करता कोणाचेर, आपल्याक आयकतल्यांचेर, लोकांचेर. लोक जायतो येतालो आनी खुणा मागतालो, एक मिलाग्र करून पळोवया. उण्यांची मिलाग्र केली, कुड्ड्यांक बरें केलें, आनीक एक मिलाग्र कर. And Jesus sees the mind of the people who were following him. They were not getting convinced by the power of his word. They wanted signs. And देखून जेजू ताका सांगता, तुमकां आनी कोणा दिना. तुमी एक नोश्टी पिळगा, तुमकां कोणा दिना. इनाफ. आनी ताका सांगता, पळयात म्हणटा, जोनस जोटेची ते उठतलो आनी तुमची फॉर्मण मारतलो. Because his words had convincing power, and people of Nineveh changed their lifestyle. They repented and God had mercy on them. पूण तुमी तुमचें मन बदलपाक तयार नात. तुमी दारून काळजाची, फातराचे काळजाची. जेजू तांकां सांगता, कितलेय कोणान केल्यार पुरान तुमी तुमचें जिवीत बदलपाक नात. भाव-भयणीनो, आज आमी घरा वयता आसतना हें मनांत दवरुया. जोनस, हीज वर्ड्स हॅड कन्विन्सिंग पावर. जेजूची उतरां जो देवाक कन्विन्स करिनात.
बापान धाडिल्लो सोरवंडार म्हूण ती मानून घेना, पूण आपल्याक मानून घेतल्याक तो सासणाचें जिवीत भासयता. आयज जेजूच्या उतरांचेर पदवी, ताकद, बळ, घोटाय आसा म्हूण ओळखून घेवया आनी आमी आमचें जिवीत बदलून जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचे परबेक काळीज मनान तयार जावया. भेटून एक आमी गायन गावया. सीदा भावा भयणी बापाक भेटो, पान 30 आनी 2, C10 पेज 32. भावा भयणी बापाक भेटो, भांगार नाका रुपे नाका, आपल्या आकारचा सोमे गोपू, जेजू तुझे गाडीच मागता. आयच्या दिसा आख्खे शिणे देवा कोशी करीस रेगू, दोगान वेगून जिवीत सोडून जेजू तुझे गाडीच मागता. जेजू म्हाका खोशेन दिता, सगळेच मोर्चें बापाक भोगता. भयणी भावनूय आमचें बलिदान सोरपदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. या तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत थारी मोहिमेत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदारान सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेश्वर आमचे बापा, तुजे मोहिमेक समर्पूंक तुवें आमकां दिल्या ती देणी आमी तुका भेटयता. सासणाच्या जिविताचें ओकोद ती आमकां जावच्याक पवित्र आत्म्याचे शक्तीन ती बदल आनी जेजूचें मांस आनी रगत जाय शिकोर हें आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सभे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थाय वापरता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोरपदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोणवण दितना उगुणाचें तूं बोड मोडटाय, आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखणटात. तांचे सांगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून
ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूस आनी कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात म्हज्या रोगताची कास. नव्यानी सासणीक कोराचें रोगत पातक्यांचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जिवंत जाला, जेसू नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. नवजिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकरां थॉमस आनी मारिये कुसिसांव हे आमचे भोवमणीची काकलूत कर. तांकां ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेलें. जशी बावतिजमा वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशेंच ताचे बरोबर ती आतां पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमचे भावमणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेलेल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी हांगा एकठांय आसलेल्यांची आमची भाव आनी भयण कार्मीन आनी कायतानीन आपलो वाडदीस समरमतात. बिली आनी एलिजा आपल्या लग्नाचो वार्षिक दीस समरमतात. हेरांय भाव भयणांची दया कर. आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटेंत वांटो घेतलेल्यांची मागणी आयक. अंकवार मारी देवाची आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन दोनरूच आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. देवाची जाणवाय मनशाची जाणवाय परस खूब उंचली. जेजू बापाची जाणवाय बापाची कृपा आमकां घेवन आयलो. ह्याच जेजूचे जाणवायेन आमच्याय जिविताची बदलणी करून ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो प्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक
आमी बरमुशानोत एकता तर आमकां तुजी उदार ककुतीन स्वरूपात केल्ली सुटोय आनी सुरवाकेंतांतली वाटाय तिच्या ग्रसवती पृथ्वी आनी मोहिमा सुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मुतांक मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी तोच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक आमेन. जेजूची शांती सदांच काल तुमचे सवे आसूं तुमचेय सव्य आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शेरे संसाराचे पाप कटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेरे संसाराचे पाप कटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेरे संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. हो जेजू आमकां सगल्यांक बापाची व्हडली खुणा हो जेजू आमचो सोरुंडार बापाचे सोडवणीची खुणा ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटची ताचे जेवणांत वांटून घेतिली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. कोंब्याच्या वेळार गायन गावया. जिविताचे उदक जिविताचो उंडो D23 पान 60 D23 पेज 60. जिविताचे उदक हांव पियोग्योचे तानेल्यारू जिविताचो उंडो हांव कावुग्योचे उगेल्यारू आमचो वत्मो तानेला तुका भिवून आशेगा आमचो वत्मो उगेला तुका कावूंक आवडेगा आमचो वत्मो तानेला आशेगा आमचो वत्मो उगेला तुका कावूंक आवडेगा. प्रार्थया. देवा काकूच सरा बापा तुझ्या संस्कारा वरवीं निरंतरी तूं आमकां पोसताय तातूंत आमी आतां वांटो घेतला
ताजे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां फाव कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. बांबडीनो आयज आमचो चवथो दीस आमच्या मिसावांचो आनी आज सांजे नियाळ जाले उपरांत 7 ते 9 पर्यंत कुमसारां आसतलीं आमचे इगोर्जे. 7 to 9 कुमसारां आसतलीं आनी तांचे लागीं जायना आज वेळ ना. तांकां मागीर फाल्यां परवां सकाळची हे फादर्स आसतले. 7 ते 9 म्हणटच आमी 13-14 पाद्री आसतले इगोर्जेंत. उपकार करून बरे भाशेन आमचे कुमसार करुया, दुसऱ्यां पासत मागुया. आनी आमचे वॉलंटियर्स PPC वांगड्या लागीं मागता मातशे बंदोबस्त करूंक, वेवस्था करूंक यादनिकांची. आमी 14 जाण सुमार आसतले पाद्री ही कुमसारां आयकूंक. 9 वरांचेर आमी बंद करतले कित्याक मागीर जेवणाची वेवस्था केल्या. ते पाद्रींक पयसान येतात ते वचूंक जाय तांणी म्हणटच 9 वरांचेर बंद करूंक आमी प्रयत्न करतले. ताच्या आदीं काबार जालें बरें आसा, नाजाल्यार वील कंटिन्यू नेक्स्ट मॉर्निंग. आमी मागुया ह्या मिसावांचो फूड आमकां सगल्यांक बरे भाशेन लागूं. परवां ब्रेस्तारा दिसाक फाल्यां ब्रेस्तारा दिसाक आमी लग्नीक संस्कार घेतलेल्या पासत काजारी जोडप्यां पासत मागतले आनी तेंच्यो काजाराच्यो बासावण्यो पोत्तून ती नवसोतली तांचेय पासत आमी मागुया. जाता तितलीं काजारी घोव बायलां येवन आपल्या लग्नाच्यो बासावण्यो पोत्तून करूं. सर्वेश पौर तुमची सव्या आसूं. तुमचे सवय आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन गावया T21 5 213 T21 पेज 213. Zogad amchi adaritu Sogliak amka dorsa maru Besalgal gidor korabia Sukoshakli sodan ziva Besalgal gidor korabia Sukoshakli divan Perpesucur sai mini, ami tuji oscor burgi, vortai dige maiaka, tuja dinan samar sodan. Perpesucur sai mini, ami tuji oscor burgi, vortai dige maiaka. Tuja dinan samar sodan.